नमस्कार. आयच्या ब्रेकारात तुमकां सगळ्यांक येवकार. खुबशा इशूंचेर विधानसभेक चर्चा जाल्या, खुबशीं विधेयकां मांडल्यात. ह्या इशूंचें नक्की वास्तव कितें जें विधानसभेच्या पटलाचेर दिसता तें, काय ताच्या भायर आनी कांय अशी गजाली आसात जांची विस्कटावणी जावप गरजेची. आनी आयचे आमचे तिनूय एडिटर म्हजे बरोबर आसात. गोवन वार्ताचे पांडुरंग गांवकर, गोवन वार्ता लायव्हाचे किशोर नायक गांवकर आनी द गोवन एवरीडेचे जोयल आफांचो. वेलकम ऑल ऑफ यू. आनी म्हाका दिसता आज सुरवात जी करतात ती इंडस्ट्री वेल्यान करया, कारण सगळ्यांत चड चर्चा इंडस्ट्रीचेर जाल्या आनी ती बरी जाल्या. सो जोयल, आय विल स्टार्ट विथ यू. बोथ द इश्यूज, एक म्हळ्यार इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाचो इश्यू आनी दुसरो म्हळ्यार कुंकळ्ळी इंडस्ट्रियल इस्टेटीचो. आनी बेजिकली इंडस्ट्रियल इस्टेटी भितर इंडस्ट्रीज कितें करतात आनी ताचो पोल्युशनाच्या दृश्टींतल्यान भोंवतणच्या गांवांचेर कितें परिणाम जाता. जी चर्चा जाली ती समाधानकारक आशिल्ली काय कितें? प्रमोद, इंडस्ट्रियल पोल्युशनाचो इशू आयलो, युरीन तो मांडलो, एंड इट इज अ व्हेरी सिरियस इशू विच इज बीन ही इज बीन रेजिंग इट फॉर द लास्ट 3 सेशन्स. पण अनफॉर्च्युनेटली पळोवपाक गेल्यार तेजेर कांयच हें जावंक ना. आनीक म्हणटा म्हणल्यार तेणें सिरियस गोश्टी आयज मुखार हाडल्यो. लायक फॉर एग्जाम्पल ही सेड वेल्स आर बीन डग इनसायड द एस्टेट. एक वॉल म्हणटा तो ग्रेट वॉल ऑफ चायनाक कंपेर केली तेणें. एक वॉल शी हाडली सारकी बांदून, इलिगल वॉल. मागीर तेजे फाटल्यान रेजिडेन्शियल युनिट्स हॅव कम अप इनसायड. तो म्हणटा फिश मिल प्लांटाचेर इतलो कितें वास मारता आनी इतलो लोकांक त्रास जाता. आनी अशी एक 4-5 तेणी गजाली केली. आनी दीज आर द सेम पॉयंट्स वीच ही इज बीन कन्सिस्टंटली रेजिंग फॉर द लास्ट 3 फाटल्या अधिवेशनाक रेज केल्ले. पूण तितून भितर मोविन गुरिनोन एक ताका हें सांगलें की दॅट इतले तूं नेगेटीव पेंट करनाका आनी अशें तशें करनाका. देर इज समथींग वी कॅनॉट डू अवे वीथ, बिकॉज दे लायक फॉर एग्जाम्पल ही सेड दॅट स्टील इंडस्ट्रीज लायक इस्पात आनी 2-3 नांवां घेतली तेणें. ते म्हणटा कितें, दे आर गिवींग अ सायजेबल रेव्हेन्यू टू द ट्रेजरी. That was his contention. Now, तितून भितर एक मुद्दो आसा की just because the industry is giving you that revenue, does it mean that you can allow them to do whatever they want and do that kind of a pollution? Is it justified? And if it is justified, to what level it is justified? इतून भितर आसता की residential areas त्यो. There are people staying in the vicinity. So, if you are not factoring in their health concerns, their welfare, कसलें then you are completely focusing only on revenue. Then खंयच्याय revenue करूंक शकता न्हू. You can go and legalize so many other things and rake in that revenue. So that justification of revenue doesn't match to what URI has been raising. Secondly, what happens is हे जे इशूआचेर आसा, मोवेन म्हणटा की ओके फायन, इतले नाच म्हणून, इतले नाच, ही इज डिनायिंग, ही इज इन डिनायल मोड. बट हांव कितें म्हणटा, इफ इट इज इन डिनायल मोड, देन ही हॅज टू रियली गो देर अँड सी वाय दिस इज बीन रेज्ड अँड वाय पीपल. अँड एज अ न्यूजपेपर इन द गोवन, वी हॅव बीन कन्सिस्टंटली getting these issues of hazards, industrial hazards. Maybe there are ammonia units there. There are so many other things which have happened. There are deaths also happening in the industrial estate. But इतून भितर आता कांयच हें जावंक ना. To make matters worse, or thankfully, Divya Rani also raised an issue of her industrial estate in her constituency in Honda. तितून म्हणटा तेणे she is raised 200 residential units have come up inside in an industrial estate. Can you believe this? I mean, how can this happen? I mean, if there is control over the industrial estates, then basically there should have been some enforcement, some person overseeing this. Correct. You cannot have pollution. You cannot have industries doing whatever they want. It's become a free for all right now. किशोर, हो जो इशू आहा, 2-3 इशू आयल्यात ते इम्पॉर्टंट आहात की एकदा थंय इंडस्ट्री येतकीर थंय चलता कितें, ताजेर कंट्रोल कोणाचो आसता. जंय एक कडेन तर इसी नासतनाच तुगेलो ब्लास्ट फर्नेस चालू आसा. इतली सुद्दां गजाली युरीन नदरेक हाडून दिल्यो. कितें चल्लां हें आनी हाजेर जबाबदार कोण? IDC जबाबदार, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट जबाबदार. आनीक एकदा हे इश्यूज नदरेक हाडून दिले की ताजेर जाय ती फावो ती कारवाय जाता काय कितें? प्रमोद, आयज पयले फावट इंडस्ट्रीच्या विशयाचेर बरी चर्चा आमकां आयज असेंब्लीन पळोवपाक मेळ्ळी.
आणि हातून एक म्हणजे युरी आलेमावचो विषय जो कुंकळी इंडस्ट्रियल इस्टेटीशी संबंधित असलो आणि दुसरो राजेश फळदेसायचो विषय असलो खोर्लीम इंडस्ट्रियल इस्टेट. म्हणजे एके वाटेन दोनूय विषय हे आयिल्ल्या कारणान आयज कॉम्प्रिहेन्सिव्ह अशा पद्दतीची डिबेट ही ह्या इंडस्ट्रियल विशया वयल्यान जाली. एक तुका सांगता प्रमोद, आय एम फ्रॉम तुयेम विलेज, द ओनली इंडस्ट्रियल इस्टेट इन पेडनेम तालुका. वी हॅव गिवन अवर लँड्स फॉर दॅट इंडस्ट्रियल इस्टेट. आमकां व्हडल्यो व्हडल्यो गजाली सांगलेल्यो, अश्यो नोकऱ्यो तयार जातल्यो, हें जातलें, असो डेव्हलपमेंट जातलो, तसो डेव्हलपमेंट जातलो. लँड ओनर जे आसा पळय ते भिकेक लागले. 4 रुपयान आमचे जमनी घेतल्यो. ते जालें. आतां लेटस्ट एक्सटेन्शन ऑफ इंडस्ट्रियल इस्टेट म्हणून जमनी घेतल्यो, थंय 100 रुपया दिले. हे इंडस्ट्रियल इस्टेटीची पॉलिसी म्हणटा पळय सरकारची, इट इज ओनली अलॉटमेंट ऑफ प्लॉट्स. एक जर वेर्णा इंडस्ट्रियल इस्टेट सोडली प्रमोद, खंयची इंडस्ट्रियल इस्टेट चलता ती म्हाका दाखय. आयज तुयें इंडस्ट्रियल इस्टेट कितलो एम्प्लॉयमेंट जनरेट जालो. आणि आता तुम्ही इंडस्ट्रियल पॉलिसी करता आणि तेतून सांगता 40% जी लँड आसा इंडस्ट्रियल इस्टेटीन ती IPBक आमी अलॉट करपाक जाय. म्हणजे IPB अंडर जर बरे प्रोजेक्ट येयले जाल्यार तेंच्या खातीर आमी ती हे सगळे म्हणटात पळय हे जमनीचे फ्रॉड. हितूनसून एम्प्लॉयमेंट कांयच ना. आतां मेरेन इतले IPB अंडर इतले प्रोजेक्ट येयले, कितलो एम्प्लॉयमेंट जनरेट जालो. एम्प्लॉयमेंट जनरेट जालो कसलो एम्प्लॉयमेंट, कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस डेली बेजीस एम्प्लॉयमेंट दिवन तुम्ही गोंयकारांक उबे करतले भविश्यान. तांकां नोकरेची हमी नाका, कांयच कसलीच पॉलिसी ना. 50,000 जॉब तयार करतले म्हणून मनोहर पर्रीकरान आमकां सांगलेलें. IPB जेन्ना हाडलेले तेन्ना कितले जाल्ले 50,000तले जॉब तयार कितले जाले. आता जर तूं पळयशीत बरे बरे प्लॉट फक्त दिवपाचे सर्रासपणान ह्या इंडस्ट्रियलायझेशनाच्या नांवा सकयल हें सगळें सुरू आसा. 80% जॉब्स टू लोकल्स म्हणटात. हांगा तुका सांगता खरो सेंट्रल गव्हर्मेंट हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर जेणी ती प्रायम मिनिस्टर कौशल्य विकास योजना तेचे इतल्यो संकल्पना बऱ्यो आसात. गोंयांत तेचे सामके वाटोळे लागलेले आहा. आयज सरकार आंकडे दिता की आमी इतल्या जाणांक स्कील ट्रेनिंग दिल्या. स्कील ट्रेनिंग जाल्या उपरांत कितल्या जाणांक एम्प्लॉयमेंट मेळ्ळो गेल्यार तो आंकडो सरकार कडेन ना. अरे हे कितें, हेका कितें अर्थ आसूंक जाय. तुम्ही स्कील ट्रेनिंग जर दिता गेल्यार आमी स्कील ट्रेन जाल्या उपरांत कितल्या भुरग्यांक नोकऱ्यो मेळ्ळ्यो ते जेन्ना लोकांक भुरग्यांक कळटले तेन्ना भुरगो येतलो फुडें सरतलो न्हू ती स्कील ट्रेनिंग घेवपाक. हे सगळी फकाणां. आनी आयज तुका सांगता ज्या तरेन मॉविन गुदिनो ही वन ऑफ द सिनियर लेजिस्लेचर इन द असेंब्ली. आयज प्रताप सिंग राणे उपरांत दुसरो नंबर लागता मॉविन गुदिनाचो. आणि मॉविन गुदीन ज्या पद्दतीन आयज तेणे आन्सरां दिल्या ही तो सांगता युरी की तूं नेगेटिव्ह पिक्चर तयार करूं नाका. रियलिटी नेगेटिव्ह आसा. तूं रेव्हेन्यूचो जर विचार करता, तूं सगळे रेव्हेन्यू मेळपाक जाय म्हणून कॅसिनो चलता. रेव्हेन्यू मेळटा म्हणून प्रमोशन ऑफ लिकर चलता. रेव्हेन्यू मेळटा म्हणून आतां तूं सगळे इंडस्ट्रियलायझेशनाचे वाटोळे लागलेला. रेव्हेन्यूच्या नांवा खाली तुमी जर गोंयकारांक देशोधडीक लावपाचें जर तुमचें आसा, नका तो आमकां रेव्हेन्यू, नका तुमचे ते DDSSY, आमकां पेज जेवन आमी जेवया पूण जगया. तुम्ही एक गजाल बरी सांगली की नेगेटिव्ह म्हणचे परस जर वास्तविकताच निगेटिव्ह आसा जाल्यार ती आनी पॉझिटिव्हली कशी मांडप. सांगता तुका आयज जर तूं आयकशीत तेचें उत्तर वास्तव हे भलतेच आसा. आणि हे भितर कितें सांगतात पळय असेंब्लीन तेचो कांयच पायपोस ना. इट इज बियॉन्ड रियलिटी. पांडुरंग बाब, डू यू एग्री विथ दॅट? फुल्ली एग्री. आणि हांवें त्या मिनिस्टराक आयज पळयला रिप्लाय दितना. आणि ह्या इंडस्ट्री सेक्टराची परिस्थिती आमी फाटल्या 5-10 वर्सांनी पळयल्ली आसा. जेन्ना IPBच्या नांवान जें कितें आयलां आनी हाय पावर्ड कमिटी स्क्रॅप करून जेन्ना IPB हाडली तेन्नाच्यान आयज मेरेन उद्योग क्षेत्रांत गोंयच्या जी निराशा जी पसरल्या ती तशी आसा. इवन पयर सुद्दां म्हाका असं दामोदर खोतकरान स्टेटमेंट केला की तांच्यो कांय डिमांड आशिल्ल्यो की इंडस्ट्रियल इस्टेट ज्यो गोंयांतल्यो आसात थंय इन्फ्रास्ट्रक्चर येवपाक जाय अशी डिमांड तेणी सरकारा कडेन केल्ली. ताचे खातीर फक्त 10 कोटी दवरल्या. हय, मुख्यमंत्र्यान त्या विशयाचेर कांय गंभीर घेवंक ना. आनी आयज जी परिस्थिती राजेश फळदेसायन आनी युरेन बी सांगल्या इंडस्ट्रियल इस्टेटीची विरेश परबान बी की जे परिस्थितीन आयज खोर्लीची हे चाललेले आसा मागीर ते म्हणटा इंडस्ट्रियल इस्टेट हेणीच म्हणटा झोपडपट्टी जावपाची पाळी येयल्या. आनी देवया राणेन जशें सांगलां पिसुल्ल्याची गजाल हे अशें आसूं शकता काय कितें. म्हणजे इंडस्ट्रीच्या हेतूर इंडस्ट्रियल इस्टेटी भितर कोण तरी लोक रावता आनी ते 1-2 घरांनी एक 100-200 युनिट्स जर येयले आसत जाल्यार अत्यंत सिरियस विशय. ह्या इंडस्ट्री ह्या विशयाकडे फाटल्या कांय वर्सां दुर्लक्ष जाला. आनी इंडस्ट्री उद्योग हेचे जर उलोवपाक जालें इंडस्ट्रियल इस्टेटीचे जाल्यार इंडस्ट्रियल इस्टेट जे म्हणटा आमी 2-3 कडेन इंडस्ट्रियल इस्टेट नवी हाडपाक आशिल्ले. एक आसली केप्यां, एक शिरोडा आनी एक बिचोली लाटंबरचेची. 10-15 वर्सां जालीं ह्या जागा संपादन करता आनी कोण कितें करता म्हण आयकता. हे नवे इंडस्ट्रियल युनिट्स कांय येयना. आनी दुसरी खरी गजाल अशी जर किशोरान सांगलें अशें थिवी, वेर्णा, कुंड, कुंकळे हे 3-4 जर सोडल्यो जाल्यार इंडस्ट्री आमच्या गोंयच्या ग्रामीण भागांत वचपाक सोदिना. ही सत्य परिस्थिती आसा. इंडस्ट्री कन्विन्स करप तांकां नवे इंडस्ट्री हाडप, नवे युनिट हाडप, फूड प्रोसेसिंग
NGO युनिट्स आहा गोंयांतल्यो तांकां इंडस्ट्रियल सेक्टरान जागो दिवप, प्लॉट दिवप, तांकां उबारी दिवप, ह्यो कसलोच विचार जायना. म्हाका दिसता हे सगळे काय ऑफिसर डिक्टेट करतात मिनिस्टरांक आनी मिनिस्टर त्या प्रमाणेचे वागतात. अशे पद्दतीन चल्लेले आसा आनी सगळ्यांचें लक्ष ह्या भलत्याच कामाच्या टार्गेट कितें तरी वेगळे आसा आनी आमकां जे आमचे ध्येय आसा गोंयकारांक कितें जाय पळय ते वेगळे आसा. ताजे कोणाक काय पडलेलें ना. तूं म्हणटा कितें की टार्गेट येणावळ हीच आसा पण ती कोणाची येणावळ हाचो प्रश्न आसा. येणावळ कोणाची हाजेर प्रश्न आसा, ती राज्याची काय आनी कोणाची. सारकें अत्यंत वायट सिच्युएशन आसा आनी हे आमी सांगना, हे इंडस्ट्रीज वाले सांगता आमकां मेळटकच की कोण लक्ष दिना म्हणून ह्या विशया कडेन. करेक्ट कळ्ळें. आनी हे म्हाका दिसता किशोरान सांगलें अशें की IPB आयल्या उपरांत 50,000चो आंकडो जातलो, नोकऱ्यो मेळटल्यो, 25,000 कोटीची गुंतवणूक म्हणून सांगलेले पळय, ही सगळी चित्रां रंगयल्या आनी ह्या चित्रां रंगोवन लाखांनी स्क्वेअर मिटराची जमीन इंडस्ट्रीच्या नांवा सकयल जी तुका याद आसतली ही स्पेशल इकॉनॉमीक झोन जे आशिल्ले पळय SEZ, तेच प्रकार हे ते बारीक स्पेशल इकॉनॉमीक झोन जे आशिल्ले ते 8 लाखाची 12 लाखाची स्क्वेअर मिटर जमनीचे आशिल्ले. हे आतां 80,000चे, 1 लाखाचे, 2 लाखाचे हेजे सगळे चल्लेले आसा आनी हे जमनी कन्वर्शनाचें नाटक चल्लां आनी तेज्या पलीकडे कांय न्ही. जॉयल, हो जो प्रश्न की आज एम्प्लॉयमेंटाचेरय चर्चा जाली. आतां इंडस्ट्री म्हळ्यार की ही सारकी एकामेका भितर गुंतिल्ली गजाल. एम्प्लॉयमेंटाचेर चर्चा जाली आज. टुरिजमाचेर मागीर येवया, कारण टुरिजमाकय आमी एक टुरिजम इंडस्ट्री म्हणटात, पण ताचेर मागीर येवया. पयलीं ह्या IDCतल्या इंडस्ट्रीचेर या. IPBचेरय चर्चा जाली आज. IPB जावं एक्झिस्टींग इंडस्ट्रियल इस्टेट्स जावं तांचे भितरलो कारबार जर इतलो सगळो बाबत जाला, IPB भितर एक्चुअल बाबा जॉब्स कितले जनरेट जाले, काय तांकां परमिशन मेळून मुखार तांचें कितें जालें. म्हाका पयर एका बरे बिझनेसमॅनान सांगलें बजेट जातकीर हांव 1-2-4 जाणां कडेन फोनाचेर उलयतालो. ताणें सांगलें की गोंया भितर म्हणपाक लागलो आमची अशी परिस्थिती आसा की द सिंगल विंडो लीड्स टू मल्टिपल डोर्स म्हणून. सो इट वॉज व्हेरी, ताणें बरें सांगलें की आमी सांगतात की सिंगल विंडो, बट दॅट सिंगल विंडो लीड्स टू मल्टिपल डोर्स अँड यू हॅव टू डू प्रोबेबली एवरीथींग इन युअर पॉवर अँड आउट ऑफ युअर पॉवर टू ओपन दोज डोर्स म्हणून. IPB आनी इंडस्ट्रियल इस्टेट्स ह्यो दोनीचेर गजाली तांचे इंटेंडेड पर्पज आसा, तो इंटेंडेड पर्पज आज खंय कुशीक पडला काय कितें जॉयल? एवरी टायम प्रमोट दॅट IPBचे आमी प्रोजेक्ट इतले क्लियर केले तितले क्लियर केले म्हणटा ऑलवेज दॅट दिस थिंग वॉज जॉब क्रिएशन. ऑलवेज दे यूज्ड टू से and so many crores of investments, so many crores of investments, and right from day one the entire focus is on investment. इतले इन्वेस्टमेंट आयले आनी इतली जॉबां आमी क्रिएट केली म्हणून. पूण फॉरेन्स ही जॉब्स मेळ्ळी काय आनी मेळ्ळी जाल्यार अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतली हाय कित्याक आसा अजून देखून. द ओनली प्रॉब्लम इज दॅट the government has not been able to take complete control of private sector jobs. हे जे आमकां बेश्टेच ते फिगर्स दिता, 2,000 जॉब्स क्रिएटेड, 20,000 जॉब्स क्रिएटेड, कांयच जावंक ना. हे आमचे अनएम्प्लॉयमेंट भुरगे अनएम्प्लॉयमेंट आसा त्याचे तशेंच आसा, बेकार आसा आनी ताका लागून हे आतां इतली हाय पावल्या अनएम्प्लॉयमेंट रेट की जी तिणी प्रॉमीस केली ती जॉबां कांयच आमकां मेळोंक ना. सेकंडली वॉट हॅपन्स इज द गव्हर्मेंट इट सेल्फ स्टेज इन डिनायल मोड. आमी ते मानूकच शकना म्हणजे सोदिना सारकें. इवन नाव टुडेज डिबेट इफ यू सी मोविन गुदिनो ताका युरीक सांगता की आपणाक आय वॉन्ट टू ऑल्सो स्टडी वॉट इज द रिजन बिहायंड युअर एंगर. म्हणजे तो आतां व्हेरी व्हेरी पॉयंटेड नोटिंग, व्हेरी इम्पॉर्टंट. वॉट आर यू ट्रायंग टू से? Can Yuri also say that, I also want to know what is the level of your tolerance and why is that tolerance towards these polluting industries? See, it works both ways. Age tolerance kon poitlo. Is CM going to see his tolerance towards this or a soft corner towards these companies which are violating or polluting? अशें चलत बसला. सी ऑल दीस फिगर्स आतां ते एम्प्लॉयमेंटाचे फिगर मांडले आमकां, ते फिगर मांडले सगळे एक हेडलायन ग्रॅब केली तेणी जालें काबार. रियली who has done this stock taking of these jobs, whether these jobs are whether this investment is really converting into employment. किशोर हांव रिलेटेड म्हणिल्लें की टुरिजमाची गजाल आनी GEL करता कितें हाजेरय भरपूर चर्चा जाली की आनी हे GEL आनी टुरिजम हांचें नातें कितें. नाव इन्सिडंटली टुरिजम मिनिस्टर आनी एक IT मिनिस्टर एकच मनीस आशिल्ल्यान म्हाका दिसता होच प्रश्न चड प्रकर्शान फुडें आयलो. ही चर्चा आयकतकीर तुका कितें दिसलें?
प्रमोद, एक गजाल आमकां पयलीं मान्य करची पडटली की ज्या पद्दतीन येस GL इज अ गव्हर्मेंट कंपनी, याच्याबद्दल प्रश्न नाही. GL म्हणजे खंयची प्रायव्हेट एजन्सी न्हू, इट इज अ गव्हर्मेंट कंपनी. आणि दुसरी गजाल, GL खाला खूब गोंयकार, खूब एम्प्लॉयमेंट GLातून गोंयकारांक मेळ्ळे. पूण प्रमोद, जाला अशी भानगड की GLाचे ज्या पद्दतीन GLाक प्रमोट करून एक एक्स्ट्रा बर्डन लोकांचे घालता. आतां तुका एक एग्जांपल दिता. आय फॉरगेट अबाउट टुरिजम. GL हेज बीन इंट्रोड्यूस इन ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट. आतां ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान समजा तुका वचपाचें आसा जाल्यार तूं पयलीं GLाच्या कावंटराचेर वचपाक जाय, थंय नंबर काडपाक जाय, त्याच्या खातीर तुवें फीज पे करप. मागीर तुजो नंबर डिपार्टमेंटान येयलो काय तूं वचपाचो, त्या कावंटराचेर वचपाचो, तुजें काम करून येवपाचें, तूं घरा वचपाचो. ती फी आहा पळय थंयसरल्या कामाची ती वेगळी. परत तुका सांगता तो ओके हें लायसनाक तूं 8 दिसान यो, परत तूं 8 दिसान येतलो, परत GLA कडेन वयतलो, परत 50 रुपया भरतलो. अरे, जी गजाल गव्हर्मेंट एम्प्लॉइजांनी तुका सर्वीस दिवंक जाय, ती सर्वीस तूं अशा पद्दतीचो एक कोण तरी म्हणजे जसो विजयान सांगला टाउट एजंट कोण तरी तूं नेमता पळय, तशा पद्दतीन तूं सर्वीस. आनी ना हें कितें, तेचें कारण कितें ना लोकांक बरी सर्वीस दिवपाक आमी ही मेकॅनिझम तयार केला. म्हणजे बरी सर्वीस म्हणून लोक टावटांचो यूज कित्याक करतात, टू गेट इन्स्टंट सर्वीस. तूं जर एक सामान्य नागरीक, हांव टावट बीन कांयच यूज करचो ना, पळय हांव लायसन काडपाक वयता, तुका कितल्या दिसान लायसन मेळटा तें पळय. आनी एजंटा कडेन पयशे भर, तुका आटको सुद्दां मारपाची गरज ना, लायसन तुज्या घरा कडेन पावता. अशा पद्दतीचे मेकॅनिझम करून कितें करपाक सोदता. नो डावट की ह्यो गजाली स्ट्रीमलायन जावपाक जाय. गव्हर्मेंट एम्प्लॉइजांनी लोकांक बरी सर्वीस दिवंक जाय. आतां जशें रोहन बाबान सांगलें की टुरिजमाचे कितलेशेच गजाली आसात, थंय इतले टावटिजम चल्ला. जो वचात थंय एजंट, वचात थंय कमिशन, ते स्ट्रीमलायन करपाक म्हणटा तो GLाक लायला. ओके, ते स्ट्रीमलायन करपाक जर तूं GLाक लागला, GL एक वेगळी टावटूच जालो न्हू तो. मागीर तूं सर्वीस दिवपाक तो पयशे कलेक्ट करतलो. इतलें तेणी परत दुसरी गजाल, एक बरी गजाल की टुरिजम मिनिस्टरान आनी एक गजाल स्पश्ट केल्या की जो सॉफ्टवेअर आसा तो आमी म्हणजे GLान तयार केला. तो सॉफ्टवेअर कोणी तो फॉर एक्झाम्पल वॉटर स्पोर्ट्स समजा तेंची कितें तरी एक क्लब आसा ऑर्गनायझेशन, तेंच्यांनी तो सॉफ्टवेअर घेवपाचो, एडॉप्ट करपाचो आनी तेंच्यांनी ती सर्वीस चलोवपाची. नो डावट GLाकूच दिवंक जाय अशी गरज ना. पूण GLाची प्रस्त आनी सिस्टम ज्या पद्दतीन वाडल्या ती लोकांक आतां डावट मारपाक लागला की अरे, जी सर्वीस म्हाका डायरेक्ट वचून डिपार्टमेंटान मेळोंक जायी, थंय मदीं GL कित्याक एज अ एजंट म्हणून. पांडुरंग, तुका कितें दिसता ह्या विशीं? कारण एक आसा की टुरिजम मिनिस्टरान एक गजाली सांगली की खंय तरी स्ट्रीमलायनींग जावपा जाय, रेग्युलरायजेशन जावपा जाय. मागीर तुमी चलयतात, तुमी चलयात, प्रॉब्लेम ना. बट लेट अस बी ऑन वन प्लॅटफॉर्म where at least the whole data gets collated. तुका हे उत्तर आयकतकीर ते समाधानकारक दिसलें? जसो हांवें ॲप बेस्ड टॅक्सी सिस्टमीचो केल्लो, समर्थन केल्लें हांवें. हांव खंयच्याय तंत्रज्ञानाच्या विशयाचो हांव समर्थन करपी मनीस. म्हणजे आमकां याद आसा जेन्ना पत्रकारितेन जेन्ना कंप्युटर आयले तेन्ना अनेक कडेन विरोध केल्लो. आयज कंप्युटरानच सगळें सोंपें केलां. सो आयज म्हाका दिसता की जे GLाची सर्वीस घेवपाक सोदता, आनी GL तो किशोरान तशें पयलीं एकदां लायन एक क्लियर केला किशोरान की GL ही प्रायवेट कंपनी न्ही खंयचे स्कॅमा करपा खातीर. ती इज अ गव्हर्मेंट एजन्सी आनी तेणी गव्हर्मेंटान बरें तेणी सॉफ्टवेअर तयार केल्लें आसा. सो म्हाका दिसता की रोहनाचे डिसिजन जे आसा ते सारके आसा आनी स्मूथ स्ट्रीमलायन जावपा खातीर कसलेय प्रश्न गव्हर्मेंट एडमिनिस्ट्रेशन आसो, कसली स्कीम आसो, कितेंय आसो, हे सॉफ्टवेअर आनी टॅक्नॉलॉजीची मदत घेवप हेतून कांयच चुकीचें ना अशें म्हाका दिसता. जॉयल, वर यू सॅटिस्फायड विथ रोहन्स रिस्पॉन्स? प्रमोद, टुडे जेलाचो विशय येयला तेन्ना एक विचित्रशें हें आशिल्लें की टुडे इज अ बिग फायट, आय मीन बिग डिबेट बिटवीन टू स्टॉलवर्ड्स ऑफ द असेंब्ली, विजय सरदेसाय एंड रोहन कावंटे. बट हॅविंग सेड दॅट, एक पयलींच्यान एक हें आशिल्लो की एक डावट सो आशिल्लो की जेल म्हणटा तें कितें, जेल म्हणटा तें इज इट सम कायंड ऑफ अ प्रायवेट एंटरप्रायज वीच इज बीन जस्ट पुट इन, ऑर वेदर देर इज सम कायंड ऑफ अ कमिशनिंग सिस्टम, कोणाक फेवर करता, कोणाक जेन्ना कमिशन वयता, ते खुबशे प्रश्न येताले एंड देर वॉज नो क्लॅरिटी. सो टुडे रोहन कावंटे very nicely clarified all of that. Basically, what happens is it's a government agency which has been brought in to facilitate this IT-related kind of put managed systems and kind of a streamlined systems. Fair enough. एक ते सगळें क्लियर केलें तेणें. आनीक the only problem here is when you रोहनान एक्सप्लेन केलें कितें की भायले कोण हाडले जाल्यार तुमी म्हणटले भायले हाडले म्हणटले, भितरले हाडल्यार तुमकां तोय दबाव पडटलो, भितरले एका कित्याक हाडलो. सो बेसिकली नाव अ गव्हर्मेंट एजन्सी only is handling this kind of a streamlining system. Now the question here is तुम्ही हाडला जेल, पूण तेंची fees or charges or those kind of levies which they are charging
are huge. I mean, if you comparatively see a small service, maybe a birth certificate, which you were earlier getting for maybe a small amount of 10 rupees, will no longer be available at 10 rupees. You'll have to either shell out, 70, 80, 100 rupees. So it's like, 3-4 fold increase in terms of the charges. So this is where there is a discomfort. This is where there is a question mark, saying that You are saying the platform is okay, platform is okay. but the pricing needs to be considered. Yes. किशोर, हांव त्या मुद्द्याचेर येता. तुवें ते बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेटाचो मुद्दो काडलो. एक विशय जाचेर म्हाका दिसता चर्चे घडये लिमिटेड जाल्ले आसत, पूण अत्यंत म्हत्वाचो आमच्या सारक्या सामान्य नागरिका खातीर, तो म्हळ्यार सर्व्हिस गॅरंटी एक्टाचो जो तुगेलो विशय आयिल्लो, प्रायव्हेट रेझोल्युशन आयिल्लें, आनी ताचेर थोडो वेळ जरी चर्चा जाली तरी बरी चर्चा जाली की सामान्य मनशाक जे तुयी सांगतालो की कायदो आसा की 3 दिसां भितर अमकी गजाल मेळपा जाय म्हणून, ती 3 दिसां भितर गजाल मेळना, आनी तातूंतल्यान एक गजाल आसा की दिली ना त्या सरकारी अधिकाऱ्यान, ताजी कांय वांकडें जायना. सो आज जी चर्चा जाली ह्या विशयाचेर, तातूंतल्यान तुका कितें मुखार मार्ग दिसता काय कितें? प्रमोद, बरो विषय हो. म्हणजे आयज तो चर्चेक येयल्लो, पूण तशी तेजेर सखोल चर्चा जावंक शकोंक पण इम्पॉर्टंट विषय. हय, एक रिटायर्ड कलेक्टर ND अगरवाल हाका ते काम दिल्लें सरकारान सर्वीस टायम बाउंड सर्वीस हें करपाक, आनी त्या ऑफिसरान बरेंच काम करून एक टायम बाउंड सर्वीस एक्ट तयार केलो. बरो व्हडलो एक्ट तो, पूण दुर्दैवान तो एक्ट अजून मेरेन फुल्ली नोटिफाय जावंक ना. तातूंतल्या कांय गोष्टीच नोटिफाय केल्या सरकारान. आतां तो फुल्ली नोटिफाय कित्याक करूंक ना सरकारान? म्हणजे सरकाराक लोकांक बरी सर्वीस दिवपाची ना काय कितें? म्हणजे नोटिफाय न करण्या मागे सरकारचो उद्देश कितें? की आपले एम्प्लॉईज लोकांक सर्वीस दिवपाक पात्र ना काय कितें? कितलेशेच क्वेश्चन तितूनसून प्रमोद तयार जाता. आतां तूं पळयशीत मॅन्युअल सर्विसींतल्यान जो तो आतां IT तूं म्हणटा ऑनलायन चल, आतां गोवा ऑनलायन पोर्टल आयज मुख्यमंत्र्यान बरें सांगलें. गोवा ऑनलायन पोर्टल आमचो आसा, तेचो जवळ जवळ 200 काय कितले तरी स्कीम आसा. तुका हांव सादें एग्जांपल सांगता. आतां DSA दीन दयाल स्वास्थ्य सेवा योजना, हे कार्ड तुका ऑनलायनूय रिन्यू करपाक मेळटा. हांव चॅलेंज दिता, कोणूय वचपाचो गोवा ऑनलायन पोर्टलाचेर आनी ते कार्ड रिन्यू करपाचो प्रयत्न करपाचो. तुका सांगता प्रमोद, इतले हर्डल्स येतात तेतून की सोंपेपणान ते जावच शकना, जायत ना सोंपेपणान. एक म्हणजे तुजी कनेक्टिविटी तुका सारकी जाय, ते करतलो जाल्यार. दुसरी इतले हर्डल्स आनी इतली ती किचकट तेंच्यांनी हे करून दवरल्या की सामान्य मनीस, म्हणजे जे मोबायलाचेर, आतां तुका खबर आहा प्रत्येक यूथ म्हणटा तो मोबायलाचेर आसता. तो खरो यूथ ह्या ऑनलायन सर्विसी वाटेन वचपाक जाय आसलो, पूण ह्यो ऑनलायन सर्विसीस तो यूथ यूज करिना. बाकी सगळ्या गोष्टी खातीर तो मोबायल यूज करता. कित्याक तर इतले किचकट म्हणटात आमी युजर अनफ्रेंडली वटेच्यान मातशी युजर फ्रेंडली जावपाक जाय. युजर फ्रेंडली जावपाक जाय. त्याच्या खातीर टेक्नॉलॉजी खंय तरी ह्यो व्यवस्था घालतना युजर अनफ्रेंडली जावपाचोच उद्देश आसता काय कितें? एक्झॅक्टली. पांडुरंग बाब, तूं कितें दिसता? कोणाच्या कल्पनेंतल्यान प्रमोद ह्यो गोष्टी येता पळय त्यो कळना. सगळ्या डिपार्टमेंटाची वेबसायट आसा बरोबर, त्या वेबसायटीचेर तूं आमकां ऑप्शन दी, तूं ह्या गोष्टी खातीर हे फॉर्म सबमीट कर, ही हांगा अशे तरेन फी भर म्हणून. आमी आतां सगळे जीपेचेर चलता, लायटीची बिलां पासून सगळे. सो त्यो फॅसिलिटी त्या वेबसायटीचेर मेळपाक सोडून ती गोवा ऑनलायन नांवाचें एक नवें कितें प्रकरण काडलें, थंय कसल्याय कामाक तूं वच जाल्यार अंडर कन्स्ट्रक्शन म्हणून कितें तरी येता, किंवा आनी कितें तरी एरर येता, आनी कितें जाता. सो म्हाका दिसता ह्यो ज्यो गजाली आसात न्ही, आनी त्यो म्हणजे कोणाच्या तकलेंतल्यान गेलो तें खबर ना, पूण भरपूर सोदची पडटा. सोंप्यो गजाली ते अंडर कन्स्ट्रक्शन काय तुगेले हांगा ऑक्युपन्सी बी मेळ्ळ्या ते पोवचे पडटा. सारकें म्हणजे इतले टेक्नॉलॉजी बदलल्या तरी सरकारी काम आनी 6 म्हयने थांब अशें कोंकणीन मराठीन म्हण आसा एक, हेच तंतोतंत हांगा लागू जाता. म्हणजे कितेंय करपाक गेलो पाड पडली जाल्यार ते सरकारी काम सर्व्हिस गॅरंटी जो अडला ताका तेजेर येता ते म्हाजो फेवरेट विशय तो. हो सर्व्हिस गॅरंटी एक्ट जो आसा न्ही, हो हाडल्या उपरांत तेतूंतले अरावंड म्हाका दिसता 170च्या आसपास तरी कांय गजाली वेगवेगळ्या खात्यामध्ये जे आसात त्यो टायम बाउंड हितून केल्ल्यो आसात. बर्थ सर्टिफिकेटा पासून ते सगळे एनओसी पासून सगळे केल्ल्या. आनी तुमी कालचो बजेट जर सारको बारीकसाणेन कोणी वाचलो आसत जाल्यार त्या बजेटान भितर मुख्यमंत्र्यान परत तेजो उल्लेख केल्लो आसा एके गजाली कडेन की टायम बाउंड सर्व्हिस एक्ट जो आसा ताच्या इम्प्लिमेंटेचेर आपूण ह्या वर्सा भर दितलो म्हणून. सो ही एक बरी गजाल आसा, ती आमच्या लक्षान येवंक नाशिल्ली. ती हांवें बेश्टी वाचतना म्हाका पयर लक्षान म्हणजे हांवें दवरली की अरे हे मदींच कशें काडलें काय म्हणून. सो मुख्यमंत्र्याचें एक वालोर दिवपाक जाय की त्यांनी ह्या कायद्याच्या
तूं म्हणटा अशें की कांय ज्यो गजाली आसता पळय ताचें इम्प्लिमेंटेशन करपाची तांकां इच्छाच ना. हय म्हणजे उदाहरण मुद्दाम अनफ्रेंडली करप. मुद्दाम करप. म्हणजे एक्झाम्पल कशें करा, टेंडरां ऑनलायन भरपाची आशिल्ली पळय, ती 5 लाखां पर्यंतची किंवा 10 लाखां पर्यंतची ऑनलायन भरप ना. कित्या खातीर सांग, तातूंत कितें तरी करपाक जाय पळय आपणाक, ती वाट मोकळी दवरतात. आज तू हे कितें करपाक जाय हो शब्द पळय, ना, ना, वेगवेगळे टायमार वेगवेगळे तूं खूब समर्पक रितीन वापरला. फाटल्या 8-10 दिसां भितर जे लोक आमकां मेळ्ळे आनी जे अनुभव येयला पळय ते आतां आमकांय वीट येयला आयकून लोकांचे की कशे पद्दतीन हें चल्लां सगळें ते कारभार. सो टायम बाउंड एक्ट जो आसा तो गोंया खातीर अत्यंत सामको म्हत्वाचो. पूण माजराच्या गळ्यांत घंटा बांदतलो कोण हो एक मोठो प्रश्न आहा. कायदो रेडी आसा आमचे कडेन. किशोर म्हणटा असो थोड्यो स्किमी भितरल्यो आयल्या तेंच्यांनी इम्प्लिमेंट केल्ल्या, पूण पुराय कायदो जर येतलो न्ही जाल्यार मुख्यमंत्र्यांनी डिसिजन घेवचें पडटलें. म्हजो वेळ सारको सोंपला पांडुरंग बाब. हय. पण तुवें म्हळें की माजराच्या गळ्यांत कोण घंटो बांदतलो काय म्हण. आमची परिस्थिती अशी आसा, सारकें. माजरान आपणे जावन ती घंटा आपल्या गळ्याक बांदल्या, पण ते माजर ती घंटा कोणाक वाजोवपाक दिना आनी वाजोवपाक आयल्यार धांवकलो मारता. हाजेर हांव थांबतां. ती धांवकलो मारपाची बंद जावची. माजर दाखयता, माजर पळय आपणे घाट बांदून घेतलो म्हणून, वाजोवपा आयलें जर माजरान मस्ती केलो म्हणून जाल्यार माजर धांवकलो मारता. आतां ते कितें करपाचें ताजेर आनीकय आमी चर्चा करतले. पण आज म्हजो वेळ हांगा सोंपला. पांडुरंग बाब, किशोर, जॉयल, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.